नमस्कार आईच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर अशें मनीस आसात हू इज बीन इन बॅक इन हेडलायन्स थ्रू आउट लास्ट 15 days आणि बरें वायट सगळें तांचेर बरयलां आनी उलयलें गेलां. ते नवे भाजपाचे फुडारी आणि आमदार मोविन गुदिन्हो. सर, वेलकम टू द शो. हाऊ आर यू फिलिंग नाव? यू feeling liberated? You are feeling independent? What is the adjective you would like to attach to the present political state of yours? At least I would safely say my suffocation is over, and I do feel liberated in a different way. I feel that here is a new opportunity, a new beginning to contribute something to the state of Goa in a very dynamic manner with a dynamic party who has really done well in their tenure when they have been ruling. एक गजाल जाल्या की तुमची एंट्रीक लागून भरपूर कॉन्ट्रोवर्सीज तयार जाल्या. म्हणजे फर्स्ट कॉन्ट्रोवर्सी जी आसा ती म्हळ्यार देर हॅव बीन मेनी फ्रॅक्शन्स विदीन द बीजेपी, फॅक्शन्स विदीन द बीजेपी आनी फ्रिक्शन्स विदीन द बीजेपी. ही तुमकां कित्याक घेवपाक जाय आशिल्लें? तुमी अल्टिमेटली काँग्रेसीचे लिडर, तुमची अख्खी कारकीर्द एक विचारसरणी आनी एक पक्ष घेवन गेले. अशें मनशांक बीजेपीक कित्याक घेवपाक जाय असो बीजेपी मदलोच एक गट उलयता. हाऊ आर यू गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू दॅट? माझी माहिती प्रमाणे तरी अशें हांवें एनकावंटर अजून करूं ना. म्हणजे म्हाका तरी अशें दिसलं ना, चित्र दिसलं ना. एक उदाहरण म्हणल्यार दाबोली बीजेपी मंडल पळय आसा, एक ग्रासरूट लेवल मंडल, आनी गेले ते खेपे एमजीन तरी कितली क्रेडीट घेयली, आमकां इतली मतां पडली, तितली मतां पडली. तेंचे हार्ड वर्का लागून, म्हणजे तेणी खरें कश्ट घेतले, तेका लागून म्हाका भरपूर त्रास तेणी केले. आनी बीजेपी वेव आसतना, मनोहर पर्रीकर वेव आसतना गेले ते इलेक्शनात, तरी आसतना हांव निवडून आयलो. म्हाका एकूच दाखोवपा जाय आसलें की हांव दाबोले रावं नाल्यार कुट्टाडे रावं, हांव खूंय रावले हांव इलेक्ट जावपाक शकता म्हूण. आनी लोक म्हाजे बरोबर आसा तें हांवें दाखयलें. आतां हें जेन्ना हांव म्हणलें, म्हाका दिसना हे भाशेन कोण आसा चिंतपी बीजेपीन की हांव येयल्यार कितें वायट जावपाक शकता, वो म्हाका हांव कित्याक जाय आशिल्लो. आनी कोण तरी अशे विचाराचे आसा, चुकोन सुद्दां आसा, जाल्यार तेणी 4.5 वर्सां वा 5 वर्सां पयलीं चिंतपा जाय आसलें. जेन्ना ओपनली जे आमी म्हणटा कांय लिपयनासतना हांव गेल्या 4.5 वर्सां एसेंब्लीचे भितर आनी एसेंब्ली भायर हांवें भाजपा सपोर्ट केला. आनी हांवें सपोर्ट ओपनली केला. आनी केन्ना केला? काँग्रेस लिडर वा आमचे वडील म्हूण मानता, हायकमांड म्हूण मानता, सोनिया गांधी म्हूण नाका, बाब राहुल गांधी म्हूण नाका, दिल्ली वचोन तेंची बॅट घेवन तांकां सांगलें आय एम लॉस्ट टू द काँग्रेस. हें तुमी करता म्हूण सांगिल्लें, हें तुमी वायट म्हाजेर केलां, म्हाका सदां आश्वासनां मेळ्ळां, आनी वयल्यान म्हाका तुमी अक्षरशः फटयला. आनी तेच लोक आनी तेच व्यक्ती तुमची काँग्रेस गोंयांत चलयता, पाड घातला, आनीकूय पाड घालपाचें आसा, काँग्रेस नाच करपाचें आसा, आनी तुमी कांय करना. सो हांव दुसरे कडेन वयता आनी हांव तुमकां सांगून वयता, म्हाका फाटल्यान कितें करपाची संवय ना. सो सगळ्यांक खबर आशिल्ली की हांव बीजेपी बरोबर आसा, बीजेपी सपोर्ट करता. इनफॅक्ट तांकां ताकद जालना. इतलें सगळें केलें आसतना नॉर्मली कितें जाता, एक्सपेल करता. बाबूश मोन्सेरात सारको जो हांव म्हणटा तेणें कांयच करूं ना, ताका एक्सपेल केलो. हांव तांकां चॅलेंज दिलें इतले वर्सां की, आनी तरी आसतना तांकां म्हाजेर एक्शन घेवपाक जावना. एक्शन घेवना तें सोड, एक शब्द सुद्दां म्हाजेर ते उलोवना. आतां मातशें उलोवपाक लागला, तेजोय हांव तुवें उतर म्हाका प्रश्न विचारल्यार हांव उतर दितलो. तें म्हाका अजाप दिसता. म्हाका एक गजाल सांगात, तुमी त्या प्रेस कॉन्फरन्साक सांगलें की तुमचे पांय कापपाक आनी तुमचे पांय ओडपाक सदांच राणे आनी लुईझीन सगळ्यांत मुखार आशिल्ले म्हणून. Is this a political statement or what is the substance? What is the evidence behind it? It's a strong allegation. एक leader of opposition and दुसरे प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष. You are making allegations against both of them. हे उक्तेपणान सांगपाचें म्हणल्यार म्हाजें फर्स्ट इलेक्शन जावपाचें 1984. म्हाका काँग्रेस टिकेट दिताले. हांव स्टेट यूथ काँग्रेस प्रेसिडेंट आसलो. पॉलिसी अशी आसा की स्टेट प्रेसिडेंट ऑटोमॅटीक टिकेट मेळटा. हांवें सांगलें ना, हांव संघटना काम करता, आय वील वर्क फॉर द काँग्रेस पार्टी, आनी मागीर हांव फुडलें इलेक्शन लडटलो. म्हाका भरपूर फायरींग पडली तेन्ना बाब राजीव गांधीची, बाब ऑस्कर फेर्नांडीसाची, की बाकीचे टिकेट मागता आनी तूं फाटीं सरता. हांवें सांगलें ना, हांव हिंगा MLA जावपा आनी मंत्री जावपा येवना. म्हाका संघटनेक काम करपा जाय. जेन्ना हांव भितर सरतलो आनी 2-3 जाणां तरी घेवन येतलो, म्हाका कापस्ताद आसा.
आनी ती कापुस्ताद हांवें दाखयली आनी दुसरे MLA म्हाजे बरोबर इलेक्ट जावन आयले तेन्ना वेरी फर्स्ट इलेक्शन जें हांवें एनकावंटर केलें 1989 बाब प्रताप सिंग राणे तेन्ना मुख्यमंत्री आशिल्ले तेणी फ्रांसीस वालादारीस म्हूण एक कॅन्डिडेट दवरलो आनी इंडिपेंडंटा म्हाज्याहून चड ते प्रमाणान तेणें ताका सपोर्ट केलो आनी तेजो जो मंत्री आशिल्लो डॉक्टर बार्बोजा डॉक्टर प्रोतो बार्बोजा जे तेजे टुरिजम मिनिस्टर आशिल्ले ओपनली ताका सपोर्ट केले आनी म्हाका 1% कोण चान्स दिनासलो की हांव कुट्टाडे जिखतलो म्हूण म्हाजें फर्स्ट इलेक्शन सगळे सरपंच पंच चीफ मिनिस्टर आसा लोकल टुरिजम मिनिस्टर जो कांसावलीम रावपी आहा तेजे बरोबर आहा सगळे तेजे बरोबर गेले म्हाजे बरोबर कोणूय ना तरी आसतना हांवें सांगलें हांव मास लिडर हांव ग्रासरूटार काम करून आयिल्लो हांव कशें जिखोन दाखयता लोक म्हाजे बरोबर आहा आनी तेणी हार मांडले आनी एका कारण आशिल्लें कारण कितें तुमचे आनी राणेची बिकॉज ही इज व्हेरी सिनियर तुमचे मदीं तशें अशी कॉम्पिटिशन आसपाची कांय गरज ना तरी आसतना तुमचेर इतलो राग कित्याक राग हो सारको योग्य आनी बरोबर प्रश्न आसा तेन्ना तुमकां याद करता कोंकणी एज्युटेशन चालू आशिल्लें ऑफिशियल लँग्वेजा लागून बाब राणेन म्हाका आपोवन सांगलें आमी कोंकणी आनी मराठी ऑफिशियल लँग्वेज करुया हें तरी तूं म्हाका साथ दिलो जाल्यार हांव तुका जाय तें करतलो हांवें ताका एकूच सांगलें हांव मराठीचेर एगेन्स्ट न्हू हांव तियात्र जितले चोयना तितले मराठी नाटकां पळयता आनी तो मी नवेच तेन्ना म्हाजो फेवरेट आशिल्लो कितले फावटी हांवें तें नाटक पळयलें हिंगा गोंयान येयलें तेन्ना मिन्स आय यूज टू लव टू सी दॅट आनी हांवें सांगलें मराठीचेर विरोध न्हू पूण जशें आमकां आवय एक आसता आमची आवय भास एकूच जावपा जाय आमी जाय तितले एनकरेजमेंट दिया मराठी आनी हांव कोंकणी वदान रावतलो आनी म्हाका याद आसा इन 14 नोव्हेंबर 1986 कितें एक व्हडली रॅली जाल्ली 1 लाख लोक आशिल्ले आझाद मैदानाचेर कोणूय काँग्रेस लिडर एकटोय फुडें सरना आनी म्हाका वॉर्निंग दिली सगल्यांनी तूं ते रॅली वचून पळय कोंकणी पर्जेचो आवाज बाब पुंडलीक नायक आशिल्ले हांव गेलो ओपनली प्लॅटफॉर्मार इतले लोकां पळोवन आनी हांव गेलो म्हूण एक एकटो करून एक वरान सगळे येवपा लागले आनी एपियर जाले प्लॅटफॉर्माचेर बाकी कितें जालें दॅट इज हिस्ट्री तुम्ही कितें म्हणटात दॅट वॉज द स्टार्टिंग पॉयंट दॅट इज द स्टार्टिंग पॉयंट ऑफ युअर व्हेरी टिनेशियस रिलेशनशीप म्हणटात येस दुसरी गजाल म्हाका सांगात आसा यू मेड अनादर स्टेटमेंट यू सेड की ज्या पावर स्कॅमाचे तुमचेर एलिगेशन आसा ताजे डॉक्युमेंट्स जे आसात ते प्रताप सिंग राणे आनी लुईजीन फालेरूनच मनोहर पर्रीकाराक व्हरून दिल्ले म्हणून नाव यू आर अ पावर मिनिस्टर अंडर राणे's कॅबिनेट ओनली वाय डू यू फील that Rane decided to take on you by supplying those documents to the opposition, having an enmity with your own party member and एक तातूंतल्यान एक कडवटपण येवप इज नॅचरल पण इतली लेवलाचेर वचप की आपणेच काडून डॉक्युमेंट्स दिवप वाय डू यू फील एंड वेदर यू हॅव एनी सबस्टेन्शियल एविडन्स टू बॅक इट कितले लेवलाचेर वचपा जाय तें राण्यान चिंतपा जाय आशिल्लें आदले दिसा तेणें कितें सांगलें आनी कितें म्हजेर आरोप कितें आशिल्लो हांवें करप्शन केला म्हूण न्हय आरोप आशिल्लो आय डीड नॉट फॉलो द बिझनस रुल्स आनी बिझनस यू डिफायड द कॅबिनेट डिसिजन आय डिफायड कॅबिनेट डिसिजन येस अशें खंयचे सेक्रेटरी पावर ऑर अंडर सेक्रेटरी पावर ऑर जॉयंट सेक्रेटरी पावर कोणें तरी फायलीचेर बरोवपा जाय आसलें हांव कितलेचशे असले डिसिजन दाखोवपाक शकता की इट हॅज गॉन ऑन इन नॉर्मल कोर्स इट गोज बाय ओवरसायट no secretary of mine pointed out, no under secretary pointed out, no joint secretary pointed out, and the moment it was brought to my notice हांवें लोकांक सांगपाक सोदता that this irregularity or illegality is there when it was brought on the floor of the house from that moment I cancelled the power subsidy हें आमी विसरपा जायना दुसरें बाब राण्यान कितें सांगलें जो इतलो घोटालो जालो आसा तो आपले म्हाजे फाटल्यान म्हाज्या समोर उलोवना तो सगळे कॅबिनेट करता आसा हंड्रेड्स ऑफ क्रोज लॉस जावपाचे आहा आनी हंड्रेड्स ऑफ क्रोज लॉस जाता जाल्यार आमी हें डिसिजन कशें कॅबिनेटान पास करपा जायना आनी इन द सेम टोन सगळे कॅबिनेट कलिगान तेणें कितें सांगलें आय हॅव सेंट एंड रिफर्ड दीस पर्टिक्युलर मॅटर टू द एडवोकेट जनरल वॉट इट वील कम इन अ सील्ड एनवेलोप when whatever the decision advocate general will give and opine I will go by that I said yes fine आदल्या दिसा आमी एग्री जाले सगळे बाकी कॅबिनेट कलीग आशिल्ले हांवूय एग्री जालो आनी आल्तीन सो नेक्स्ट डे आमकां सकाळीं आपयले सील्ड एनवेलोप आशिल्ली एणें उगडली एनवेलोप आनी तेणें वाचले ते
वाचले तेजे तोंड दोळे जालें म्हाका कळलें हें डिसिजन म्हाजे फावरा आयलां. The then Advocate General, the late Vijay Nadkarni, clearly opined that it is at best a small irregularity which can be ratified by the cabinet, since decision was taken by cabinet and since now minister has released the subsidy, it can be ratified. And so many such cases, decisions have been ratified. Clear cut opinion, azunui the opinion asa, it is part of the process which is there in all the courts. So if he had ratified my decision, which he was duty bound to do, there would have never been a case against me. I would have had the cleanest reputation in entire Goa among all politicians. हांव आजुनूय सांगता, हांव BJP जॉइन जावना, म्हाका कितें पोजिशन मेळपा जाय, पयशे मेळपा जाय, पावर मेळपा जाय. फॉर मी वॉट इज इम्पॉर्टंट इज माय ऑनर एंड डिग्निटी विच आय एम नॉट रेडी टू कॉम्प्रोमाइज. You said that बाब राणेन हें केलें म्हाजें नांव सकयल उडोवपाक. But you said that he supplied those documents to Manohar Parrikar. Yes, I can make this charge because one of the cabinet minister that time came to inform me that so and so person, your own chief minister, through so and so person has approached me to file a case against you, and he was a MLA, and he told me, I told him, how can we do this against our own colleagues? I will never do such a thing, and you please be careful, go and request Rane not to do such a thing. I said, if he is duty bound doing such a thing, how can I prevent him? Let him do, because I have not done anything wrong. But one thing, let us get it very clear. You are sticking to the version की जे जालें, it was an oversight. Yes. And you are saying त्यांना तुमचे नदरेक हाडून दिलें, you decided to correct the decision and to the cabinet line. Yes. आता एक प्रश्न येता की if that was the case and if your chief minister did not ratify it later on, Yeah. in spite of the opinion from the Advocate General, Yeah. why did he supply those documents to opposition? What was his intention? Obviously, he had already decided to persecute me. I will not say prosecute. He decided to persecute me, and he did not want to move back. I remember at the cabinet meeting, I banged the file on his stomach. I threw it on him at this height. I just threw it on him. Is this what you are doing to me, your colleague, who has supported you through thick and thin? I तुका इतले केला, तू अशें करता? कसलो मुनीस, I told. I said, तुझे intention. Why, Mohin Bab? My question is why? Why the enmity started? Because I stood for Konkani. Konkani language agitation time हांव तेका साथ दिवना, तो माझो राग काडटालो. So that तुम्ही म्हणता आणि की that kept on growing. दुसरे कारण म्हाका मागीर कळलें की म्हाका बाकी लोकांनी सांगलें, Delhi is considering to replace Rane with you. You are the next chief minister. म्हणून a big plan is on to see that you are cut to size. आणि तुझें नांव ओगडावपाक, कित्याक फाल्यां सोनिया गांधी वा बाकीचे लिडर आहा तांकां सांगपा मागीर तेजेर केस आहा. तेणें व्हडलो घोटाला केला. And what was the घोटाला? It was only a 13 crore subsidy which was released. Maybe more would have been released if it had continued. It is I who stopped it on the floor of the house. Now the And second entire question. money is recovered. So there is not a loss of a single paisa Now the to the second state issue of Goa. is the second issue is about the man who actually took up that cause, fought tooth and nail and filed cases against you, and that is Manohar Parrikar. आज तुम्ही जेन्ना मनोहर पर्रीकरा बरोबर एकाच स्टेजीचेर बसतात, आज तुम्ही मनोहर पर्रीकराच्या हातां हात घालून बसतात, don't you feel that a man who again led that whole tirade against you, you don't feel uncomfortable? हांवें हें बरे भाशेन चिंतलां. At least he was a leader of opposition. And as a leader of opposition, at least you behave like an enemy. He was an open enemy. I prefer to have an open enemy. If I was leader of opposition, I thought very well about this. हांव तरी leader of opposition आसलो तेजे भाशेन, आनी रुलींग पार्टीचेच मंत्री आनी मुख्यमंत्री तरी म्हाका हाडून पेपर दिता, हो पळय हो तुजो चड उठता, तो फाल्यां मुख्यमंत्री जावपाक शकता, हें तूं फायल कर. आनी हांवें ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला पुलिसे, तो FIR रेजिस्टर कर आनी यू गो अहेड. हांव चान्स घेवपा न्हू, तूं म्हाका विचार. आनी म्हाज्या जाग्यार घोडी तूं आसपाचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन. तुका तरी आयते पेपर येवन मेळटा, आनी एक लिडर जो वयर सरता काँग्रेसीचो आनी बरे प्रमाणान वयर सरता, प्रमाणीकपणे वयर सरता, तूं चान्स घेवपाचो न्हू. But the So same thing Mr. Parrikar has done. So what is wrong? And I consider what he did as a leader of opposition. Correct. You are saying that as a According- leader of opposition, he did what he is supposed to do. Yes. That's what you are saying. Yeah. The point is, as of now, today, Yeah.
मनोहर पर्रीकाराक अशें दिसता की मोविन गुदिनो इज इनोसंट or he still wants to pursue that criminal complaint against you which is now in the hearing in the Supreme Court? See, that is what people of Goa, after telling them again and again so many times, Because your failed to complaint is understand. pending. Complaint No, is it pending. is not pending. See, out of one case, Correct. which was of a irregularity at the best, was converted into 5 criminal complaints. The main matter was in 2 of the complaints or petitions before High Court, Supreme Court. I have got a clean sheet. One from the Supreme Court, one from the High Court, one from the District Court, and one at earlier than that. Means argument before charge is a stage in Correct. law where there never was any charge against you. Police were used to make a charge. So this was dropped. Correct. That means I was clean. Now one last matter is remaining where it was the 5th case which was carved out of the 4. When 4 have fallen flat, that is bound to fall flat. That's why Supreme Court gave a stay at that point of time. Otherwise, Supreme Court will never give a stay on a legal matter where criminal proceedings are there. And a stay was given to me and it was converted into special leave petition and a special appeal where they gave a stay when the No, I atmosphere. agree on that. Listen to me. When the atmosphere in the Supreme Court was fix all the corrupt politicians, that was the atmosphere, and in that sort of atmosphere they gave a stay to me. That No, means I prima completely facie agree. they felt there are no charges against me. I am saying that as far as that complaint in the Supreme Court is concerned, in due course of time, whatever needs to happen will happen. Yeah. Undoubtedly. Yeah. Whether Manohar Parrikar as a person who filed that complaint, today seriously believes that Movind Gudino was innocent and you are a victim of a political vendetta. And as opposition leader, he tried to do the best out of it. See, does he believe that? See, if he had not believed that, number one, if he had not believed that, he would have not admitted me to his party, that is the Bharatiya Janata Party. Number one, if he was not believing that, he would have kept me at a distance. But on the contrary, our relations has grown. It has flowered into a decent friendship. And it is not a matter of convenience. It is out of respect for each other. I am not more competent to answer more questions on this. You should ask him instead of asking me. But from what I know is I have already answered you. एक गजाल जी आसा which that press conference which became really heated, जंय तांणी फायनली म्हळें की it is attempt to scam म्हणून when he was cornered. What is this attempt to scam? You were sitting next to him. How did you feel when he called it attempt to scam? See, it is better you ask him these questions, and it would be in the best interest to ask him this question. I will not put words in my mouth, neither allow you to put words in my mouth. I won't put words in your mouth. Which would spoil a healthy and decent friendship. You agree with that terminology? Now let me ask you that. Now I will not put words in your mouth, but that attempt to scam terminology, do you agree with it or you disagree I with can that? safely say there was not even there was nothing of a so-called scam in the making, which is proved by the fact that it was at best a simple irregularity of not following business rules. I can show you 100 such examples in normal governance by any chief minister or any minister where it is just overlooked as a procedural error. So that it became a criminal charge is a different matter. It is for people to understand, and I think by now people safely understand what it is. By no means you agree with that attempt to scam terminology. No, I would not like to comment on that. You should ask him again. I would say you should ask him. Decency demands that you should ask him. Definitely we'll ask him again. So that is not a problem. But Mohin Bab, एक गजाल दिसता की हे प्रश्न आता येत रावतले and now it is election. So आनी vicious environment जायत रावतलो. पळय अशें ह्यो आहा. एक बदनाम करपाचो किंवा कॅरेक्टर असोसिनेशनाचो गजाली काँग्रेसी कडच्यानी जातल्यो आता. आतां तुवें एक जावपा जाय हो तुम्ही इलेक्शन. मुळात न्ही काँग्रेस आता उलोवपा लागलो म्हणून पळय तुमच्या against. आतां हो इलेक्शनाचो कार्ड जावन आसा. वेदर रियल ऑर इमेजिनरी, खोटें ओ सारकें आरोप जातलेच. आनी हे इलेक्शन इज गोइंग टू बी द वर्स्ट ऑफ इट्स कायंड वॉट गोवन पॉलिटिकल हिस्ट्री हॅज सीन. पीपल आर जस्ट स्टार्टिंग टू ड्रॉ द डॅगर्स, म्हणजे आतांच भायर सरला, बिकॉज इट इज ड्यू टू द ओवर एम्बिशन अँड ग्रीड ऑफ सम लिडर्स हू आर सडनली ड्रिमींग दॅट दे वील बी इन सर्टन प्लेसीस वेर दे वील नेवर बी. आनी अशें जेन्ना लोक चिंतपा लागला तेन्ना तेजो परिणामूय असो जाता. नो होल्ड्स बॅरियर वॉर
पॉलिटिकल वॉर आणि ते वॉरान कितें जावपाक You are saying this is एक going म्हणणे to be the- एवरीथिंग इज फेअर इन लव्ह अँड वॉर सो दिस इज गोइंग टू बी अ पॉलिटिकल वॉर people will not refrain from making any dirty charges, any criminal charges, any unfounded charges. All this will happen. Personal character assassination. One has to expect that. हे आमी लक्षात दवरपा जाय अशें जातले म्हूण आनी व्हडल्या प्रमाणात जातले एकेपे तरी जातले You are saying this is going to be the most vicious election in Goa's post-liberation history. जातलेच कित्याक लोक जे ते जाग्यार केन्ना पावपाना इतले स्वप्नेपा लागला इतले स्वप्नेपा लागला की दिसाची तांकां न्हीद पडना रातची तांकां न्हीद पडनाच मागीर दिसाचे मेकअप करपाक केन्ना मनशां न्हीद पडटा न्हीदूच पडना मागीर आनी पिशे जाता मागीर थिंगा पावपा जाय मागीर कितेंय करपाक तयार आसता सो अशे लोक थोडे व्हडले प्रमाणात फुडें तांकां दिसता आमी पावले म्हूण फुडें पावले पूण ते फुडें केन्नाच पावपाना तूं पळयतलो तुम्ही एक गजाल एज फार एज यू आर कन्सर्न तुम्ही आयडियोलॉजिकल गजालीचेर कांय व्हेरी फर्म पोजिशन्स घेता जशें तुम्ही कोंकणी मराठीच्या टायमार सांगलें की तुम्ही फर्म पोजिशन घेतलें सो आयडियोलॉजिकली यू आर रुटेड व्हेरी स्ट्रॉंगली इन दॅट सेंट्रल लेफ्ट ऑफ द सेंटर काँग्रेस आयडियोलॉजी आज जेन्ना तुमी बीजेपी भितर वतात तुमकां हो आयडियोलॉजीचो घोळ जायना आयडियोलॉजीचो बिकॉज बीजेपी इज कन्सिडर्ड एज अ राईट विंग पार्टी ऑल्दो आय वुडंट कॉल इट अ फार राईट पार्टी बट अ व्हेरी फेअरली राईट विंग पार्टी आज तुमचा आयडियोलॉजीचो घोळ जायना यू हॅव स्पेंट युअर एंटायर पॉलिटिकल करियर ऑन वन साइड ऑफ द आयल टुडे यू आर कम्प्लिटली ऑन दी अदर I would call it a decently right party doing the right things. Why? You take the last example only. ते तरी तुम्ही सांगता तसे सारखे एक्स्ट्रीम that's why I say I did not call it a far right. ना दॅट्स वॉट फार रायट आनी एक्स्ट्रीम रायट तरी ते आशिल्ले सो जाण जे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे लोक तेंचे कडेन सरकारान बसपी आसपाचे वा MLA म्हूण आसपाचे डेप्युटी चीफ मिनिस्टर जे मायनॉरिटी कम्युनिटीचे फूल पावर दिल्ले आसपाचे जे ऑलमोस्ट चीफ मिनिस्टर जाल्ले हे सिच्युएशन केन्ना निर्माण जावपाचें हांव आतां 7वो जावन आसा तेंचे बरोबर आसा जो मायनॉरिटी कम्युनिटीचो सो सपोज ते खरें तेंची इमेज आसली आनी तेंची जी कामां आसता वो कार्यकर्ता करता तेन्ना तेंचे कार्य करता तेन्ना तसले तसले विचार आसले जाल्यार मायनॉरिटी केन्ना तेंचे बरोबर येवपाचें न्हू this is a evolved BJP. This is a new and evolving BJP, even at the center and in the state of Goa, because everyone ultimately now realizes if you are going to really work for the people, which is the aim of any political party and a professed aim at least, that you should carry all sections, all the people, irrespective of caste, religion, creed, you should carry them forward. सगळ्यांक घेऊन आम्ही बरोबर फुडें वचपाक जाय. Even Bharatiya Janata Party is realizing the importance of inclusiveness. Yes, I think it was always the policy. The image that was created was out of hype by perhaps a section of the press which stuck to them. Section of the press, it is section of the Congress or a last section of the Congress. It's yeah, you can say that because Congress what it projected as if it was always the godfather or godmother of only secularism. Nobody else is secular. Only Congress was secular. That was a hype they created. Even you have criticized BJP in your career. You have called them communal. See, the dynamics of remaining in the opposition and in a different party was always different. And over a period of time, the evolving dynamics undergoes a sea change. सगळे बदलत रावता न्ही पूण if the change is for the better and for the betterment of the people, it is always welcome. It is always welcome. दुसरी गजाल आसता तुमची अगेन्स्ट आतां MGP उमेदवार घालपाक पळयता आनी ते म्हणटात की आमी फाटल्या इलेक्शनाक शिवाच्या निशाणीचेर इतली मतां काडली आनी आज मोविन बाब जर वचून कमळाच्या निशाणीचेर रावता MGP putting up a candidate in that constituency can create lot of trouble for you. हांवें सुरवातेकूच सांगलां तांकां इतली मतां पडलीं कित्याक BJP फूल मंडल गेले ते इलेक्शना एलायन्सा लागून युती लागून तेंचे बरोबर आसले आतां एकूय मनीस तेंचे बरोबर ना हांव इवन BJPन भितर सदच्या आदीं तेणी सांगलां आमी हुंयचे परिस्थितीन MG कॅन्डिडेटा आमी सपोर्ट करपा ना म्हूण तेंची हांव दोन उदाहरण दिता महामेळावा आमचे पयर जाले सगळ्यांनी पयला चित्र आसा वायडली पब्लिसायज आमचो केदो व्हडलो महामेळावा जालो कित्याक इट वॉज अ जॉयंट एफर्ट ऑफ BJP लोकल मंडल आनी आमचे वर्कर आहा ते हू स्टेड विथ मी पर्सनली एंड
तेच बरोबर पयर मागीर एक रॅली म्हूण काडली. आमच्यो ऑलमोस्ट 1000 बायक आशिल्ल्यो. पीपल काउंटेड अप टील 950. म्हणजे 1.5 किलोमिटर सुद्धा आमच्यो बायक आमी आपोवना. लोक आमचे बरोबर आयले, यूथ सगळे तरणाटे. पयर आमी काडला म्हूण तेणे काडपाक प्रयत्न केले. 60 लोक आशिल्ले आनी एट द हायस्ट लेवल 90. म्हणजे आय एम गिविंग बोथ, आय एम गिविंग देम द बेनिफीट ऑफ डाउट ऑफ एनदर 30 बायक. सो हे प्रमाणान जेन्ना इतले व्हडले प्रमाणान आमकां लोक आमचे बरोबर आयला, तरणाटे आयला, बायलो आयला, लोक सगळो आयला, दादले आयला, जाल्यार डेफिनेटली इट्स गोइंग टू बी अ वेव ऑफ अ डिफरंट सुधीर ढवळीकर इज क्रिटिसायझिंग यू लेफ्ट रायट अँड सेंटर. आनी ताणें म्हळें बी दाबोळे एक सभे भितर की ह्या वडच्यान त्या वडच्यान उडी मारप्यांक तुमी परत आमदार करनाका म्हणून. नाव दॅट इज बीन अ न्यू एलिगेशन अगेन्स्ट यू दॅट तुम्ही पार्टी बदलत रावतात, तुम्ही उडी मारता ह्या वडच्यान त्या वडच्यान. सो असली पक्ष बदलूक तुम्ही निवडून दिवपा जायना इज द न्यू कॅम्पेन अगेन्स्ट यू. सी सुरवाते हांवें तुका कितें सांगलां की हांव अनकम्फर्टेबल आशिल्लो म्हूण काँग्रेसीन. अनकम्फर्टेबल आसलो म्हूण इतलो अनकम्फर्टेबल जालो, 2दा हांवें रिवोल्ट केलो. पूण रिवोल्ट केला तेन्ना 1 वर्स सुमार भायर रावलो आनी पत्तो गेलो. हांवें खंयच्या पक्षात जॉयन जावना. देर इज अ फंडामेंटल डिफरन्स. इट वॉज ओनली माय रिवोल्ट. आय स्टेड एसाइड एज अ डिफरंट फॅक्शन एंड अगेन आय वेंट बॅक टू काँग्रेस होपिंग अगेन्स्ट होप थिंग्स वील चेंज फॉर द बेटर ऑफ बेटरमेंट ऑफ गोवा. कितें तरी बदलतेले हे लिडरा तरी ते जे हांव म्हणटा आदले मारुती आनी एम्बेसेडर आमी लोकांक सांगता तेच गाडी यूज कर रे, ती नवीन गाडी घेयनाका अशें सांगप जाता. म्हणजे हे दोनूच लिडर आहा. लोकांनी स्क्रॅपाक आयल्यो एम्बेसेडर आनी फिएट गाडयो, पूण आमी म्हणटा तेच गाडयेन बसा. पूण तेच भाशेन जेन्ना आमी हे असले लोकांक सांगता आनी तो म्हणटा हांव पक्ष बदलला, हांव ओली रागार जावन फॅक्शनान बसून पोत्तून गेलो. आनी आतां ओपनली सांगोन म्हाज्या लिडरान आनी 4.5 वर्सां पयलीं सांगोन म्हाका गट्स जाले की बीजेपी पक्षान वचपाक. सो हें एक कारण जालें. पक्ष बदलू आनी असले हांव सुदिनाचे सांगता गजाल्यो. सुदीन पयलो बीजेपी वांगडाय बसलेलो आसा सरकारान, काँग्रेसी बरोबरूय बसलेलो आसा. म्हाका याद आसा काँग्रेसीन आसतना असोच ताणें एक रिवोल्ट म्हूण केलो आनी तेजो PWD गेलो पोर्टफोलियो आनी उरला ते आख्खे टर्म तो एकूच ट्रान्सपोर्ट घेवन रावलो. म्हणजे ताणें कितें ट्राय केली तेन्ना काँग्रेसीन आसतना चीफ मिनिस्टर जावपाक प्रयत्न केली. लास्टाक ही लॉस्ट PWD पोर्टफोलियो आनी तो फक्त ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर. एक तेजें उदाहरण दिता. एकदां आमी अशे लायनीन आसले वेटिंग टू टेक बोर्डिंग पास और अबाउट टू बोर्ड द फ्लायट. हांवें सुदीन विचारलें, सुदीन कितें रे तूं काँग्रेसी बरोबर आहा, कोणा बरोबर आहा? हे काँग्रेस अशें चोर म्हणपाक लागलो. हांव पण केन्ना काँग्रेसी बरो आसपाना. पूण तूं असो मरे, तूं हांवें तुका केन्ना म्हणलां हुंय तूं तेंकता, हुंय तूं लागता. जशें पत्ता थोडे हुंय लागता तशें तूं हुंय लागता आनी तेंकता. फाल्यां काँग्रेस पावरार आयल्या परत तूं काँग्रेसी बरोबर आसतलो. केन्नाच ना म्हणपाक लागलो. केम इलेक्शन्स, 3 म्हयन्या भितर इलेक्शन काबार जाले. परत सुदीन धावलीकर काँग्रेसीन काँग्रेसी बरोबर मंत्री म्हूण येयलो. हांव डायरेक्टली गेलो. अरे हे 2 म्हयने पयले लायनी रावन तूं सांगता हुंयचे परिस्थितीन काँग्रेसी बरोबर आसपना, आतां पावरार येयलो तूं येवन तेंकलो. सो कोण ऑपॉर्च्युनिस्ट आनी कोण बदलू? तूं व्हडलो बदलू म्हूण सांगले. तूं हुंय पावर येता थिंगार आनी तो सांगताय बीन न्ही. दॅट्स वाय ताका एकदां राग आयिल्लो. ताका जोकर म्हणपाचें, हांव त्या प्रमाणान ताका जोकर म्हणपाक वचना. जोकर म्हळ्यार कितें आसता, यू आर लायक द ट्रम्प कार्ड. आय विल कॉल इट ट्रम्प कार्ड नाव. हुंय लागता. सो ही प्लेड ट्रम्प्स. आतांय तो तेंच आज तो दाखोवपाक सोदता की आपण बीजेपी बरोबर ना. फाल्यां बीजेपी मेजॉरिटी जाली हो एक चुकोन आमी ओन मेजॉरिटी पावर येता ती दुसरी गजाल जावन आसा. चुकोन एक सुद्दां हो पयलीं धांवन येतलो. रेसी सगळ्यान मुखार हो आसतलो धांवन येवपाक. म्हणजे तुम्ही म्हणटा की सुदिनान जरी पक्ष बदललो ना तरी दोन्ही सायडीची उदक सुदीन पिलो म्हणून. होय, फुडें तो पीत रावतलो. प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.